देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. कशें एक भुरगें आवयच्या गर्भातावन ह्या संवसारी येता आनी ते भुरगे रडल्यार पासून आवयक तशें कुटुंबदारांक खूब संतोश. आवयक आवयपणाचो भाग फावो जाता आनी कुटुंबाच्यांक एक सांदो पवित्र सभेक भरती जाता म्हणलो संतोश. अशें आवयचें दूख संतोशान बदलता. जेजूच्या कश्टां आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं जायतो लोक अस्तुऱ्यो रडल्यो, पूण तांचें दूख जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं संतोशान बदलता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिंगडटल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोणती बरीत जातल्यात, पूण कोणतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लो सांत पावल आथेन शारांत कोश सोंसलो. उपरांत तो कोरिंथ शारांत जेजूची बरी खबर परगटा. जेजू जिविताची वाट म्हूण शिकयता. अशें तो कश्टां विघ्नांवरांनी सोम्या थंय बोरवसो सांडिनासतना फुडें वेता. ताच्या कार्या आनी भावार्थाचे शिकोवणे वरवीं साबार जून जुदेव पवित्र स्नान घेवंक फुडें सरतात. अशें ताच्या कश्टाच्यो घडयो संतोशान बदलतात. आमच्या जिणेचे सर्व कश्ट आनी दूख सोम्या थंय उबारुया. तोच जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या सासणीक संतोशान वांटेली करतलो. आयच्या दिसा फातिमा सायबिणीक मान करतना तिची देख आमी घेवया. मागुया. सोम्या म्हाका संतोशान भर. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.